Taci bolwan kai gavyanawe egitami nawaryami amcha sumya undum taka bhakti nami isyami amcharaya. Magal bau benino tumka semistangku devboro disu magta सदाकडच्या 25व्या इतराच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार अर्गां बिस्तिता फबेनी जेसिमेंडोन सदो कतार देवदीन लिल्ली लोबो अंचात्म्याक मिस्तिता रीटा मस्करेनस कॅनडा देवदीन जोसेफ रोड्रिगेस अंचात्म्या बिस्तिता रीटा मस्करेनस कॅनडा जल्मदिसा संदर्भार देवान आपणा केले उपकाराक आसन बिस्तिता डॅन्सन क्रास्टा मुंबई बरें काम आनी भलायकी लाभोवंक ह्या इरेदे बसोत मागता आसतना जे कोणा मागतान बसयलां सगळ्या आसकड्यां तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या ह्या सोम्याच्या दिसा आमी एक फिरगस कुटुंब जावन ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवा परी पेल्यातय उदार जावंक आपोवणें दिता. दाका मुळांतल्या वावरड्याची ओपार आमच्या वावराचो महत्व समजोवंक आनी वावरडाक एकाच रितीन देखूंक उदार काळीज आनी मोन आमचे थंय आसच्याक सोम्याचो आदार ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया. पेल्या थंय उदार जावंक आनी तो उदारपणाचो शिगूण आमचे थंय रुता करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिवच्या ह्या वखदां देवा बरी आमी दिसपट्या जिवितांत हेरांत थंय उदार जावंक ताची कृपा आनी काकूळट मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. काळजांत हांव दूख धन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकूळट तूं पदक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूळट आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सुम्यांक काकूळट सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी सर्वेस्पुर देवा सर्गींचराय सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता
तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकूंता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकला स्फुरतात सुमिया देवाची शर्ये तू संसाराची पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलूच तू पवित्र एकलूच तू ईश्वर एकलूच तू परमेश्वर प्रार्थूया एक बोर्दोळे दांपी आमच्या घर संगती ते समा खातीर मागे जे कोणा मागताना बसेला सुडास कडून तांचे बसवता मी मागे देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा पवित्र सभेचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान थारायलाय तुज्यो आजना पाळून सस्ताच्या जिविता पावोंक आमकां फोव कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक इसाया प्रवद्याच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वीस पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिन्नां सोडूं सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येव आमच्या देवाशी तो येव कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोक्साने म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्हय म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर जितलें मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वांटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिन्नां तुमच्या चिन्नां वयर देवाचें उतर हें आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तान सर्वेश्वर लागीं सासा आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तान सर्वेश्वर लागीं सासा दिसान दीस सर्वेश्वरा तुका दिन वाजता सदां काळ तुज्या नांवाची वडवी गाथा सर्वेश्वर कितलो थोर आनी वंदिवंत अगणिताची वडवी कोणाच्या नाटा भूंक जाय आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तान सर्वेश्वर लागीं सासा सोमी दयाळ आनी काकुळता सुस्निकायेन आनी प्रिती मोगान भरलो समेस्तान सर्वेश्वर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय खणवळायेन भरलो आपणाक उलो मारतल्या समेस्तान सर्वेश्वर लागीं सासा आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तान सर्वेश्वर लागीं सासा
पावलोन फिलिपिगरांक बरयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, जशें आदीं तशें आतांय म्हजें सगळे कुडी वरवीं ती वाचो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातयेणी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसान जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें विसरून काडचें म्हण म्हाका कळना. निजाकी दोनी कुशींनी हांव अड जातां. एके वाटेन हें जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगाता आसोंक हांव आशेतां. आनी हें कितल्याकी चड बरें. पूण दुसरे वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं. देवाचें उतर हें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुझ्या पुताची उतरां चितान आयकून आमची काळजां उगड सर्वेस पोरा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवान मातेवा परमाणी जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली. सर्गीचे राज्य अशें म्हूण येत एकलो दोनी आपल्या दाखमळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठून बायसन गेलो. एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्यालेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करन ताणें आपल्या दाखमळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी म्हज्या दाखमळ्यांत कामाक वसा म्हणलो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या सोडवणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शिकी संजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणीय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणलो, बरें, तुमी म्हज्या दाखमळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी म्हळ्यार सुद्दांनी आपल्या मुखादमाक म्हणलो, आळांका पळय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यातावन सुरू करन पयल्या पर्यान दिवनच वस. तवळ 5 वरार कामां धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्यालेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयलें कामाक धरलेल्याची सत्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयलेल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतान पडोवन दिसभर घडल्या. जाल्यार आमकां दिली तितलीच मजुरी तुवें तांकां दिली. तवळ धनियान तांचे मदले एकल्याक जाप दिवन म्हणलें, अळेस्ता, तुका हांवें कांयच अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्यालेखान मजुरी घेवन तूं उपल्लोय न्हय, तर आतां घे तुजी मजुरी निसल. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाण्या कामाक धरलेल्याक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता. अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची ह्या दाखमळ्याच्या वावराड्यांची ओपार आमी आयकली. तुमी जाणांत दाखमळो आसलेले मनीस 1-2 एकरेनी सुमार 10, 15, 25, 30 एकरे, 100 एकरे दाखमळ्यांचें तोट केल्ले मनीस आसात.
दाखो जाताना कितें जाता दाखो जाताना त्यो गडयेन पिकतात आनी झडटात देखून वेळार त्यो काडूंक आसात वेळार काडूंक आसा वा दाखो म्हळ्यार सो वावर तो करतना एका दोगांनी तो करूंक जायना मस्त लोक जायचे कित्याक म्हळ्यार ते कातरूंक आसात पणटे पणटे कातरूंक आसात आनी जोतण्यान ते सांबाळूंक आसात आनी तो जाका म्हळ्यार सो वावर मोडणी जाका म्हळ्यार सो वावर म्हणी गटाक गेल्यार कापयेच्या तोटाक गेल्यार कापी काडच्या वेळार कापी असो वावरी मस्त कश्टांचो कापयेची बी ती हरयेक काडूंक आसा निमाणें पडलेली बी ती खोली हारोवन हिंसूंक आसा एका दोऱ्यान एकल्या दोगांनी करचो वावर न्हीन तो तुमी जाणांत व्हडल्या व्हडल्या च्याचे एस्टेट आसात टी एस्टेट आसात थंयसर च्याच्यो अंकुऱ्यो काडून सकाळी मोडे अंकुऱ्यो काडून त्यो रास करून जमो घालून ट्रॅक्टरार घालून त्यो मिल्लाक हाडूंक आसात त्यो एकल्या दोगांनी करचो वावर न्ही मस्त जण जायचे आमच्या मलगणाच्या काळार आमकां सगोडी आसताली भाताची कृशी आसताली आनी इल्ले इल्ले गादेनी 2-3 कुळोन जे आसल्यार 2-3 ल्हान गादे आसल्यार व्हडले विशयी न्ही पूण व्हड बैलाचे गादे व्हड मुड्यांची सुवात आसली जाल्यार एकल्या दोगांनी खावचें काम न्ही तें देखून जायत्या जाणांनी आजकाल कितें केलां पुरा गादे पुरा तुमी ते हें करना माडी लायल्या माडयेची कृशी पूण माडयेची कृशी जाल्यार तितल्या सुलभ ना वेळा काळार ताका वखद दी जाय वेळा काळार ताका मुळां गळी जाय वेळा काळार ताका उदक दी जाय वेळा काळार ताका पोपळां काडी जाय आनी तींची जाय ना जाल्यार ती आमच्या हातां मेळनात पाके व्हरतात किर्लतात वा रोग लागून पोपळ जावच्या पयल्यान जडोवन पडतात देखून वावरड्यांची गरज हर एका कृशी कामाक आसा आनी त्या जाग्या वयर आसा तूं कितलो जागो आसा तितले जण तुका चड जाय पडटा देखून आयच्या सुवातेन आमी पळयलें दाखा वावराड्यांचे वपार मस्त जण जाय जाल्ले दुनियाक मस्त जण जाय जे आसले हांव ल्हान आसतना आमकां मस्त गादे आसले आनी सगळ्या कांबळाच्यो बातू वोवन बडोवंक आसलें जण मेळनातले देखून म्हज्या धाट्टून कितें केल्लें आमच्या रोडाक डांबर घालचे बिजापूरचे मस्त लोक आसले तांकां आपयलें आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन सोडलें आनी ते सुमार 100 जण आयिल्ले आनी तांणी सगळें बात वोवयलें आनी बडयलें पूण आमकां बात मेळोना बात खंय पडला आनी बात थोडें पेंडयेंतूच उरलां म्हळ्यार तांकां गोतूना विजापूरच्यांक बात कशें बडोवचें म्हण आनी ती आमी केल्ली सूख वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन थोडे पाटी तशें जाता देखून आमकां जण जायचें म्हळ्यार आनी जण सोदून गेल्यार गोतूनातल्या जणांक आपूण हाडल्यार तें काम सागसना मेस्त्रीच्या कामां मेस्त्रीचेच जण जायचे सरून करतले गोत्त आसले जायचे हेल्परांक आपूण हाडल्या जायना वा खंयचे कामाक आपूण हाडल्या जायना देखून पळय आयच्या सुवातेंत दाखो म्हळ्यार धनी ताचो वावर मस्तो आसलो आनी दाखो म्हळ्यार व्हड आसलो 1000 घाटले एकऱ्याचें तोट आसलें कितले आसल्यार पावनात देखून तो ताच्या कामाचे दिसपट्ट्या कामाचे सोडून सडते कामाच्या सोदून गेलो उज वाडताना गेलो आनी थोडे जण कामाक म्हणून थोड्या काठ्यांनी बसून आसतात थोडे कडेन आसतात आतां आमच्या घरांनी आमकां कामां जायचे जाल्यार सकाळीं उठून सुरतकल गेल्यार सुरतकल सुप्रीम थंय हॉल आसा पळय थंयसर KPT लागीं NITK लागीं थंय गेल्यार हजारांनी जण आसतात थंय तुमकां जाय जाल्यार कामाचें आपूण हाडयेत ना जाल्यार अशोकनगर तुमी जाणात अशोकनगर ताका आनी एक मार्केट म्हणटात ताका कालेंगी नांव अशोकनगर थंयसरी मस्त लोक रास आसतात आनी कामाक आपोवंक गेल्यार आमच्या आंगार पडटात हांव येता म्हाका इतले दिया म्हणटात आनी थंय कामाक आमी आपूण हाडयेत तशेंच हांगासरी असले कामाचे मनीस मेळच्या सुवातेर वो दोनी सकाळीं मोडे गेलो उजवाडता गेलो आनी जाय तितल्या जाणांक ताणें आपयल्यानी म्हळें एक रुपया माजुरी थंय वळच्या कालार 1 रुपया माजुरी म्हळ्यार ओडली कांय गुण्याची सांबाळाची न्ही ओडली 1 रुपया माजुरी तुका दिता आनी ते ओपले आमी थोडे पटी कामां काडूंक गेल्या वेळार ते म्हणटात 800 ಕೊಡಬೇಕು 1000 ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ म्हणटात आयत म्हणून येवचें आमी आयत म्हणून आपूण हाडटा ताका तितले पयशे दिवचे उणें दिवंक आयकनात ते तशेंच ह्या मनशाक ते 1 रुपया दिता म्हूण ओपले आनी ते आयले कामाक लागले सकाळीं मुडे आयले कामाक लागले मागीर काम वाव जावंक मस्त आसा देखून तो परतून 9 वरार गेलो परतून जायते जण थोडी आसले थंयसर ताका मेळ्ळे आनी ताणें म्हणलो तुमी म्हज्या दाखो म्हळ्यार असो काम करा तुमकां 1 रुपया माजुरी हांव दिता ताचे उपरांत तो 12 वरार गेलो आनी थंयसर आसले हांगा म्हळें तुम म्हज्या दाखो म्हळ्यार कामाक वचा काम जायतें आसा
परतून तो 3 वरार गेलो आनी परतून 3 वरां आसलेल्यांक ताणें आपयलें. वावर जायना, काम जायना देखून ताका परतून कामागाराची गरज पडली. 5 वरार गेलो. 5 वरां येता थोडे जाण आणखी उबे रावन पट्टंगा नासले आनी तो म्हणालो सकाळीं तो सांजे मसूर ह्या सुवार एकच जाग्यार तो वचोना, इंगड इंगड जाग्यार थंय गेल्लो आनी सकाळीं जावन सांज मसूर तुमी रिकामे हांगासर उबे आसात कित्याक? आनी ते म्हणले आमकां कोणें कामाक आपोवना. ह्या दुनियाक त्या मनशाची बिरमो दिसली. बिरमो दिसली म्हळ्यार कोणाकी कामां आपोवना म्हळ्यार आतां दिसकुलेच्या मनशाक कामाक आपयना जाल्यार कितें गत? पळय दिसकुलेच्या कामाक आपयल्यार मात्र ताका सांबाळ मेळचो. 1 रुपया तो वळच्या कालार आतांचे 500 रुपया चिंत्या वा 600-800 रुपया आतांचे 800 रुपया आसा दादल्या मनशाक चिंत्या. जेवणांनी दिन आसतना 800 रुपया आसा, जेवण दिल्यार उणें आसात चिंत्या. 500 रुपया चिंत्या. आतां ह्या 1 रुपया आसा तो वळच्या कालार 1 रुपया आनी 1 रुपया सांबाळ मेळ्ळ्यांत तो कितें हाडटा? तांदूळ हाडटा, सामान हाडटा, रांदय हाडटा, कांय इल्लेशें नुस्तें मासली हाडटा, कांय इल्लें हाडटा. कामाक तापयना जाल्यार ताच्या घरा बायल आसा, भुरगीं आसात, कशें वाडटलो तो? कशें पोसतलो तो? हें आमकां भोगाप चडावत कोरोनाच्या टायमार आयलें न्ही. कोरोनाच्या टायमार मस्त जाणांक कामां नातलीं न्ही. दिसकुलीच्यांक म्हयन्यासो सांबाळ मेळटल्यांक कामां पयशे येताले, पूण दिसकुलीच्यांक बारीक कश्ट जाल्ले. बारीक कश्ट जाले देखून हर एकल्या घरांत वरवीं सप्लाय केल्ली न्ही. सामानाची पोटली सप्लाय केल्ली सगळ्यांक. पळय म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या दुनियाक ताची बिरमो दिसली आनी ताणें चिंतलें हांव आपयना जाल्यार आजाची भुरगीं बायल भुरगीं उपाशी पडटलीं. देखून तो म्हणालो तुमी वसा. एक दुनियाक काम जायचें आसलें, ताच्यान तूं कामाक जण जायचें आसलें. दुसरें ह्या मनशांक कांय इल्लीशी कुमक जाय आसली. देखून तूं म्हणटा वसा आनी म्हज्या दाखोवळ्यांत कामाक लागा. ही दाखोवळा कामाक गेले. सकाळींचे गेल्ले ते थोड्यांनी 10 घंटे काम केलां आनी थोड्यांनी 8 घंटे काम केलां, थोड्यांनी 5 घंटे काम केलां, थोड्यांनी 3 घंटे काम केलां आनी हे मनशान 1 घंटो काम. आनी कामाक लागलेले कामाक उलयतात की ना, एकामेका उलयतात. तूं सकाळीं 6 वरां आयलो सैबा, आनीकलो 9 वरां आयलो सैबा, आनीकलो 12 वरां आयलो, आनीकलो 3 वरां आयलो न्ही. अशें म्हणटाना थोड्यांनी चिंतलें सकाळीं चिंतलें आमकां 1 रुपया सांबाळ मेळटा. मागीरच्या आयिल्ल्यांक 12 आणे म्हळ्यार वता न्ही. पयलीं आणे आसले न्ही, 8 आणे 12 आणे म्हणून. थोड्यांनी चिंतलें म्हाका पावणशे पयशे मेळटा, 75 पयशे मेळटा. थोड्यांनी चिंतलें 50 पयशे मेळटा. थोड्यांनी चिंतलें 4 आणे मेळटात. 4 आणे लास्ट आयिल्ल्यान 4 आणे मेळटात कोण ना म्हण चिंतलें. मजुरी मेत्ताना कितें जालें हांगासर? निमाणें आयलें पयलें आपयलें आनी 1 रुपया दिलो धाडलो वसा. पूण तांणी बरें काम केलां जायचें कळ्ळें. दुनिया खुशी जाली जायची. 1 घंट्याचें काम आपलें तांचें 3 घंट्याचें काम जालां जायचें म्हळ्यार कळ्ळें गे. आयिल्लें ते निमाणें बरें काम केलां जायचें आनी ताचें काम पळोवन दुनिया खुशी जाली जायची. एक दुसरें आपयतना ते आयिल्ले. तिसरें तांकां सगळो दीस कामाक आपोवना, आपूण दिना जाल्यार बायल भुरगीं उपास पडटा म्हणलें ताचें एक उदारमन आसूं दी. बापू जेवून दित ते बायल भुरगीं जेवून दित खावून दित म्हणलें चिंतपान देवान म्हाका दिलां न्ही तांतलें तांकां दिया म्हणलें चिंताप. देखून ताणें तांकां फुल्ल मजुरी दिली सगळ्यांक. सुरयल्यांक कित्याक ताणें चड दिवंक नात? चड दिवना कित्याक दिसपट ती मजुरी तितलीच आसा. ताणें उणें दिवनात. तांकां ही चड दिवं येतें, तांकां चड दिवचें तें ताणें हांकां दिलें. आसल्ल्यांक वांटून दिलें. तुमी 1 रुपयाचें जेवा दोशी खाया, तुमी 1 रुपयाचें दोशी खाया जेवा म्हणून. म्हळ्यार फाल्यां दुसऱ्या दिसा 5 वरां कामाक या म्हण न्ही. फाल्यां तुमी 5 वरां कामाक येवन 1 रुपया वरां म्हण न्ही. तशें जाल्यार कितें जाता? ससारकें जाता न्ही. काम करनात, आळशी जातात. त्या दिसा मात्र ताणें तसलें चिंतपान कुमक केली. दुसऱ्या दिसा 5 वरां तेत मनीस राखून जाल्यार आळशी जातात न्ही. तशें ना. त्या दिसा मात्र ताणें दिली. कित्याक म्हळ्यार तांकां कोणें आपोवंक ना देखून ताणें. आनी दुसऱ्या दिसा म्हळें कोणें आपयना जाल्यार तुमी
म्हज्या धाका म्हळ्याक सकाळी मुडेस ये जाय तुमकां फाल्यां कोणी आपणें जाल्यार म्हजे लागीं ये जाय कामाक हांव काम दितां. त्या दिसा ताणें सगळी माजुरी दिली आनी हें पळोवंक की थोड्यांक जावंक ना आनी ते म्हणाले ताणें चिंतलें आपणाक 2 मेळटले थोड्यांक 3 मेळटले म्हूण चिंतलें घंट्याक 1 रुपया लेखान मेळटले म्हूण. आतां ती अमेरिकांनी पळय गेल्यार घंट्याक $10 $20 अशें मेळटात की हांगा तशें न्ही. हांगा ताणीं चिंतलें आमी 1 घंटो काम केलें 1 रुपया मेळटा म्हूण आमी चिंतलें ताणीं. पूण तांकां मेळ्ळो सगळ्या दिसा 1 रुपया आनी ते काण घेवन ते पुरपुरले धनियाक. आनी धनिया राग येयलो आनी म्हळें आपयलें आळे सैबा तुका काम दितना आमी कितले दिता म्हणलें 1 रुपया दिल्यात गिना दिल्यात काण घे न्ही वच न्ही. ताका तुवें 5 वरां कामाक येयल्यार ताका तुवें 1 रुपया दिलोय म्हणजे इतलोच तूं. हांव 10 घंटे घोडलां 12 घंटे घोडलां आनी तो 1 घंटो काम केलो 1 घंटो. ताणी कितें म्हणटा पयशे म्हजे तुका हांवें दिल्यात वय गे ताका दिवची म्हजी खोशी. कोणाक कितले दिवचे ते म्हाका म्हज्या पयशांचो म्हाका अधिकार नाय. म्हज्या पयशां तुका अधिकार दिले ना न्ही. थोडे काम करनातले आसा तांकां हांव दितां आसून म्हजें दान तें म्हजें उदारपण तें. कोणी जायते जाण येतात घरा मागोवंक येतात ते घरा म्हजें कांय काम करिनात. बायलेक हुशार ना पुताक हुशार ना दुयेक हुशार ना बापायक हुशार ना आवयक हुशार ना म्हण येतात. हांवें 500 रुपया काण दितां हांवें 1000 रुपया काण दितां म्हजी खुशी हांव दितां. ताणें कामूच करूं ना मागोवन आयला तो आनी हांकांय हांवें तांकां काम नातल्या दिलें ती म्हजी खुशी. म्हज्या म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपताय पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भोव रुपयाची लिसांव. थोडे मनीस दान दितात संतोशान दितात न्ही. थोडे म्हणजे तो कित्याक दिता ताका मस्त लॉटरी मेळ्ळें आसता ताचे कडेन बरें आसात आसता कित्याक दिजे ताणें दिलां वो उलयता कित्याक ताचें उदारपण म्हज्या दोळ्यांक तोपता. आमी तशें जावंक नजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ताचें उदारपण तो दाखोवन दी तुज्या उदारपण तूं दाखय. ताचो पयशांचो अधिकार तो सोलोवन दी तुज्या पयशांचो अधिकार तूं चलय. ताच्या अधिकारान तुवें मेतेर जावचें न्ही. ताचें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपचें न्ही. ताचें उदारपण तो सांबाळून दी तुजें उदारपण तूं दाखय. देवाक तूं आशिर्वादाचो जातलोय म्हणलो स्वस्थ संदेश देवाचे उतर आयच्या दिसा आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत देव म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही. म्हजो वाटोय तुमचो न्ही. म्हजो वाटो स्वताचो म्हजो वाटो नितीचो म्हजो वाटो मोगाचो. म्हजी चिंतना बोक्षणाची म्हजी चिंतना मोगाची म्हजी चिंतना सेवेची म्हजी चिंतना उदारपणाची आनी ती तुमी कनगे जाय. म्हजी चिंतना तुमची जावंक जाय म्हजी वाटो तुमच्यो जावंक जाय. मोगाच्यो सेवेच्यो आनी बोक्षणाच्यो वाटो तुमच्यो जावंक जाय. उदारपणाच्यो वाटो तुमच्यो जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा जसो म्हजो बाप बरो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जावंक जाय सर्व बरीं. सोम्याच्यो वाटो देवाची चिंतना तुमचें तें आसूंक जाय आनी देवा बरी तुमी जावंक जाय. म्हज्या बापा बर सर्व बरी म्हणटा जेजू. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हेच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार हांगासर सांपावलो पिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा. सांपावलोक 2 संगती हांगासर आसा एक जिवोवचें आनी एक मोरचें. हांगासर ताका मरण खंडीत आसा म्हूण तो ताका खडीत खात्री जाताना तो चिंता आपूण मेल्यार देवा सोम्या आसतलो. मोरचेंय बरें वाचल्यार कांय इल्लें तुमकां पिलिपिकारांक वा रोमाकारांक वा कोलोसेकारांक गलातकारांक कांय इल्लें बरें जायत. तुमकां इल्लें मार्गदर्शन दीन तुमकां थोड्यो सारक्यो सर्गींच्यो वाटो सर्गींची चिंतना तुमकां कळीत करीन आनी त्या प्रमाणे जिवंक हांव सहकार दीन. देखून ना जाल्यार तुमकां गोवळी नातलेल्या इंडा बरी तुमी जातल्यात. धरलेली वाट तुमी सुकतल्यात आनी धरलेलें सुखान तुमकां सुकतलें. देखून तुमकां मार्गदर्शन दितलो एकलो जायचें. त्या दिशेन हांव जिवंक आसूंक सोदतां तुमच्या बऱ्यापणाक जिवंक सोदतां. पूण मरचें म्हळ्यार म्हाका क्रिस्त जिवचें म्हळ्यार म्हाका क्रिस्त. मरोंक हांव तयार आसा तें म्हाका चड बरें दिसता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मेळचें कश्ट म्हाका मेळचें विरोधपण म्हाका मेळचे जायत्यो अडखळी आसात ताचेर हांव सुटका म्हाका मेळटा. सुमया ती हांव एकवटान जियेतलो म्हणलो बरो वसो म्हाका आसा.
फिलिपाक लोरेसाकी तेंस बोगलें आनी स्टेफनाकी तशेंच बोगलें चिंता पावलो की भोगता आनी पावलो म्हणटा हांव वांतल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें तुमकां कांय इल्लेशें तुमकां बऱ्याक पडटलें देखून तो म्हणटा हांवें वाचूंक उरचें तुमच्या हिताक अदी चड गरजेचें म्हूण म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार कांय थोडीं भुरगीं आसात तीं समघट्ट वाटेक येवनात समघट्ट फुडारतां सोरुता जावना आनी तवळ एका कांय आवयक पिडा लागली जाल्यार मोरच्या स्थितीर आसली जाल्यार ती कितें म्हणटा म्हजीं भुरगीं कांय इल्ले वाटे पावता म्हणसर देवान म्हाका वाचोवंक सोडल्यार पुरो म्हज्या भुरगीं एक सारक्या वाटे पावता म्हणसर म्हाका देवान वाचोवंक सोडल्यार बरें आनी बरें हांव मरोंक खुशी आसा फाल्यां जाली म्हाका मरोंक खुशी आसा पूण म्हज्या भुरग्याचो फुडार म्हज्या दोळ्या मुखार पळोवंक मेळ्ळ्यार आनी भुरग्याचो फुडार जायत जाल्यार दुसऱ्या दिसात म्हाका वेल्यार कांय बेजार ना म्हणची जायतीं भोगणां आवय बापायचीं आसात कित्याक म्हळ्यार हांव आसन जाल्यार ताका कांय इल्लें प्रोत्साह दितलीं हांव आसन जाल्यार ताका इल्लोसो सांगात दितलीं वयर हाडटलीं आनी ताचें जिवीत नंदन जातलें म्हणलो एक बरवसो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तसो बरवसो सांपावलो थंय आसलो वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तसलें चिंतपानी आयचें हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमी देवा लागीं मागया आमी सोम्याची चिंतना आमची चिंतना करूंक सोम्याचो वांटो आमचो करून घेवंक आमी काळजांत उदार जावंक देवाचो आदार मागया आनी खंडीत देवाक उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागीं सासा म्हणलें कीर्तन आज बुवापुरब्यान गायलें आनी देवाक उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागीं सासा देखून सकाळीं दनपारां सांजेर आमी निरंतर देवा उलो मारया आज तो धनी सकाळीं 6 वरार गेलो 9 वरार गेलो न्ही 12 वरार गेलो 3 वरार गेलो आनी 5 वरार गेलो हे मागण्याची वेळ वता तुमकां मागण्याची वेळ पवीस सभेची मागणी आसात धार्मिकांक याजकांक म्हणची सकाळीं 6 वरार आसात सकाळीं 9 वरार आसात दनपारां 12 वरार आसात सांजेर 3 वरार आसात आनी तशेंच सांजेर 5 वरार 6 वरार आसात बरी पळया मागणाची वेळ ह्या वेळार आमी सोम्या लागीं येवंक जाय ह्या वेळार सोम्या लागीं येवंक जाय सोमी लागींच आसा आनी सोमी आमकां बेसवांनी भरता देखून वेळाक येवंक जाय मुस्लिमांचे भाव आसा तांचे नमाज जाता तवळ नमाज जाता ह्याच वेळांनी नमाज जाता कित्याक म्हळ्यार तो वेळ मागण्याचो वेळ देवा लागीं वेसो वेळ आनी देव थंयसर राखून आसा आमची मागणी आयकूंक देखून आपणा उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागीं आसा देखून त्या वेळाक वेळ मेळटना पुरसोत मेळटना न्ही वेळ करून येजय थोड्यान म्हणचें वेळ मेळटना मागता पुरसोत मेळटना मागता वेळ मेळटना पुरसोत मेळटना मागता म्हळ्यार तुका वेळूच मेळना पुरसोतूय मेळना तुवें वेळ करूंक जाय सकाळींचो वेळ 6 वरांचो 9 वरांचो वेळ 12 वरांचो वेळ 3 वरांचो वेळ 5 वरांचो आनी 6 वरांचो वेळ तुवें करूंक जाय मागण्या वेळ करूंक जाय देवा लागीं वचूंक जाय देवा लागीं तुवें मागोवंक जाय आनी उलो मारूंक जाय देवाक आनी देव भरपूर तुका बेसवांनी भरतलो तांची चिंतना तुजी करतलो ताची बगणां तुजी करतलो ताचो वांटो तुजो जातलो असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया पान नंबर 4 वा 5 काडया आनी आमी सतमंतां त्रिएक दैवतें आसलो आमचो भावार्थ उक्त्यान व्हडा ताळ्यान आमी उसारया सांगता मागया एकाच देवाक सतमंतां सर्पद्वेदार बाप तो सर्गांनी प्रितमी सो दिसत्या न्यादिसत्या सर्वस्तू सोरसनार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंतां देवा स्कुलस्पूत तो सर्वकाळादी बापातान जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मायाची उदरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो तांणी कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो
आनी तेजे रासवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दिता तो बापा आनी पुता बराबर जल्मला आनी बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतना आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वासू रावता आमीन. आमी उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा ताच्या पांयां समर्पिया आनी आमची सगळी मागणी सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्या उबारया. सर्गींच्या बापा भावार्थ शिकोवन संवसारा परगट करची जबाबदारी घेतलेल्या पापसाहेबाचेर बिस्पांचेर धार्मीक भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां सुवार्थेचे उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आणीत आनी भ्रश्टाचार सांडून नितीन आनी विश्वासपणान लोकांच्या उदारगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना कार्यगत करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक कृपा दी आनी पिडेस्तांची साखरी करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक डाक्टरांक नर्सांक आनी हेरांक आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी तांच्या देखी बरी जिने मारिफात आदर्श व्यक्ती जावन वाडून येवन कुटुंबाक आनी समाजीक आदर्श शंकर आनी तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. काजारी जोड्यांनी तांच्या बेसान समर्पीत जिणी जियोवच्या मुखान कुटुंबान माया मोगान सोसनिकायेन बगसून जियोवन एक देखी बरीत कुटाम बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी एवकरिस्ताच्या बळान आयच्या सुवार्थ संदेश मतीन दवरून उदार मनाचे उदार काळजाचे सोसनिकायेची मुणसां जायशें आम्हा सर्वांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजू तद्देवा समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांचे वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हातीन धरलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. फाटल्या दिसांनी कांय इल्लो पावस आमकां फावो जाला त्या पासून देवा अर्गां दिया. फुडल्या दिसांनी जरीसो पावस आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया. आमच्या कर्नाटकांत कावेरी उदका विशांत झगडें जावन आसा. समाधानाच्या आनी माया मोगाच्या दृश्टेन हे सगळे समस्या इत्यार्थ करूंक देव तांकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका आमी समर्पण दिता हांव. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी तुजी चिंतना पारखूंक तुजे वाटो समजोवंक तुज्या वाटेन चलोवंक आनी तुजे कुशेकाल जिवंक उदारी आमी जावंक जायचे सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पांचंको 128. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेता देवा पामानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन तूं मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सतमंतांव.
तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. जल्मान आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आनी आपल्या मैमेवंत सर्गे प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणींनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र घडी ह्या पवित्र आत्म्याचे घडये पवते परी वांटिली जावया. जे कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता आमची जितना समयाच्या चिंतना सारकी आमचे वाटो समयाच्या वाटो सारक्यो जावंक देवाचो आदार करपा ह्या एवकरिस्त मुखांतर जोडया. बापा करस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक करारचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट सोंगुट परगटुया. जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सुडोवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सैवान पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरस मेल्याच्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पडल्या समेस्तान तुजें परस जळीत मुक्कामलपणां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. पळय आमकां आमरी देवाच्या माये सांगता, बागेन झुजे तुज्या पोते सांगता, बागेवन धम तुका सांगता, बागेवन जीव ताजेर सांगता आनी सवकाळ तुका मान वल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज नामतीन दवरनो. सोम्याचो वाटो आमचो वाटो जावंक, सोम्याची चिंतना आमची चिंतना जावंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या आनी वरांतले पिडेशण्यांतले आमकां निवार. देयकृणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्तचेणे बरोवशान रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एक पोटांत सांबाळ. तूं जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती देवी. देवाचे शेडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळय ह्या इसवन जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाची चिंतना आपणाची आमची चिंतना जायसी, देवाचो वाटो आमचो वाटो जायसी आनी मुखांत काळजां मनान उदार जावंक आपुणूय दिता ती. हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचे भाग म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Kurpen berta
तुझ्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू सर्व वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक कुडियत्मेची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सर्व पायांतले मरणादी पिड्यांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर खलच्या रातेची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर आयसू दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर आयचे दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर तुज्या उतरा वरवीं आमची काळ सामना दोशी केल्ल्या खातीर तुझ्या पवित्र क्रिस्तीक जेवणान आमकां आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर फाटल्या दिसांनी काय इल्लो पावस आमकां दिल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सुमया प्रार्थूया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जिवानी बळ दिताय. आमच्या अस्कतकाय लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्या सबळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेचे सालींत आमी बोगीसवानी दाखोवचो कर तुझ्या पुता जेजूचें नांवीं. मोगळ भाव भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयनो आमकां ह्या पुणतळाक परबेचो म्हयनो 28 तारखेक सावनच्या फेस्ताक तयार जावन हांगासर 3 दिसांची रेतीर आसा. ऑक्टोबराची 11, 12 आनी 13 तारखेर हांगा सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत 3 दिसांची रेतीर हांगासर आसतली. ही रेतीर चलून व्हरता बाप पियूष डिसोज आनी पंगड शिवमोगा. देखून व्हडा संख्यान ह्या रेतीन वांटेली जावंक आनी आत्मी बरेपण जोड घेवंक उलो दिता. 14 तारखेर हांगासर शेनवारा सांजे 7 तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत जागरणाची रात आसा. ह्या जागरणाची राती वांटेली जावंक आनी ह्याच्यात बरेपण जोडूंक उलो दिता. ही जागरणाची रात भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर, पिडेस्त प्रायवंतां खातीर विशेश करून समर्पीत केल्ली आसता. सर्वां खातीर जागरण करून मागया, सुमयेची बेसांवां जोडया. फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे नव्यान 19 तारखेर ब्रेस्तारा सकाळीं 10 वरार बावटो बार्न आमी सुरू करता. 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. देखून हे 9 दिसाच्या नव्यानांत वांटेली जावंक उलो दिता. 22 तारखेर हांगासर वजांचो पुरशांव आसा. सांजेर 4 वरार पक्षिकेरे पेंटेन तावन इगर्जे पर्यंत आनी त्याच दिसा कुंपरीचें संभ्रमी मीस सांजेर 5 वरार आसतलें. मिसा उपरांत एवक्रिस्तीक पुरशांव आसतलो. व्हड्या संख्यान हे संभ्रमांत वांटेली जावंक तुमी आतांच वेळ तयार करून दवरचो. तशेंच 26 तारखेक सामूहीक काजार आसतली. सकाळीं 9:30 वरार सामूहीक काजाराचें दबाजीक मीस आनी ह्या संदर्भार त्या काजारां जोडी आसात. ह्या आनी मुखारी गुतुना आयल्यार येवंक पुरो. हे मिसाचें बलिदान भेटयता आमच्या देशाचे आदले गोवळी बाप अदीक मनादी दोतोर लुईस पॉल सोजो. हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. देखून ताजे उपरांत हॉलांत कार्य आसतलें. आनी 27 तारीख हांगासर सांजे 6 वरार पक्षिकेरे पेंटेन चेरेलाचो आशिर्वचन उपरांत चेरेलाचो पुरसांव उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान नव्यान उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. आनी 28 तारखेर हांगासर फेस्त वार्शीक परब आमी आचरण करता. सकाळीं 7:30 वरार हांगासर सादें मीस, ताजे उपरांत 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आमचे देशचे गोडी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना भेटयतले. देखून ह्या संभ्रमीक मिसाक तशेंच फेस्ताच्या आचरणाक तुमी आतांच तयार जावंक तुमकां आमी आपण दिता. मुड्डोमो तशेंच मिसां दिवन सहकार दिया, पिर्जेंत रावन सहकार दिया आनी ह्या मुखांतर फेस्ताचो दाबाजो सोडोवया आनी फेस्त गद्दळ्यान आचरण करूंक फुलीं फुलाची पाकळी दिवन वरतो सहकार दिवन पाठिंबो दिवन ह्या फेस्ताच्या आचरणाक सहकार दिवंक तुमकां आमी आपण दिता.
29 तारीखेर 29 आयतारा संजेर 6:30 वरार बली चापरका पंगड असो देवदास कापीकाड हाणें बरोवन निर्देशीत केल्लो फामाद तुळू नाटक पुदारदी दातंड म्हणलो हांगासर खेळून दाखयतले. ह्या सगळ्या कार्यांक तुमचो सहकार मागता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची शोभे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. देवाचे व्हड उपकार. साक्षी करे माग्या आमी दर्या लागी दाच्या साक्षी करे. ओगाळ पुता सोमे अवघार मारी आशीर्वाद दिवा. भगीन वर्षाच्या कृपेने आमच्या देवा आमच्या रिस्पनांतले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो तुम्ही भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांत तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन तुली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांत देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.